गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दीस परान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दीसभर गोंयांत कितें घडामोडी घडल्या ताचेर नजर मारुया। आमच्या सब एडिटरांकडे या आनी तांच्यांनी खंयची बातमी केल्या तांकां विचारया। सगळ्यात पयलीं या सुशांता कडेन। वेगवेगळी सरकारी खाती आणि महामंडळाचेर सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांच्यो नियुक्ती केल्या। जे गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ आसा ते मायकल लोबोक दिला आणि हेर खाती आणि महामंडळां 9 जाणां मदीं वांटून दिल्ली आसात। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक आतां शेतकार आधार निधी योजनेंतल्यान तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली अशी जी माहिती आसा ती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा। तशेंच तांच्यांनी हें सांगलें पर हेक्टराक 40,000 रुपया मेळटले। 4 हेक्टर आसा तांकां सुमार 1,60,000 रुपया मेळटा अशी तांच्यांनी म्हायती दिल्ली आसा। दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे की मोरजे चोपडे आगरवाडा मुखेल रस्त्याचेर जे लायटीचे खांबे आहा तेचेर व्हडली होर्डिंग्स लायलेली आसा आनी ती होर्डिंग्स लावपाक तांकां कोणें परमिशन दिलां अशें थळांनी प्रश्न उपरासलो आसा। तांच्यांनी हे विशीं जेन्ना पंचायतीक ते संबंधिताक जेन्ना विचारलें तांचे कडेन जाप नाशिल्ल्यान तांच्यांनी मागणी केला की हेचेर की कारवाय जावची म्हणून। तिसरी जी बातमी म्हणजे दिवचले सद्या पार्किंग आनी येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा आनी तशेंच थंयसरले जे पुलीस आहा ते ट्राय करता नियंत्रण जाग्यार दवरपाक, बट थंयसरले जे चालक आसा म्हणजे जे बाजारांत येवपी लोक आहा ते शिस्त पाळिना अशें थंयचे थळावे आसा ते सांगता। तांच्यांनी मागणी केला की हो जो बेगोबेग जो प्रश्न आहा पळय पार्किंग आनी तशेंच येरादारी कोंडीचो तो सुटावो करचो। ह्यो तीनय बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें या उत्तेजा कडेन। उत्तेजान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। फाटल्या पावसाळी अधिवेशनात जेन्ना म्हजें घर हेजी बील पास केलें तेन्ना विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो आनी आतां हेच विरोध करपीच म्हजें घर येवजणेची फॉर्मां वाडटात अशी खर टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलेली आसा। परवरे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचें वांटप कार्यावळ जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान अशी ही टिका केलेली आसा। तर ही सविस्तर बातमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ऐश्वर्याक विचारया। आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार तुमी जाणात आसतले एप्रील म्हयन्यांत दोनापावला हांगासर 4 ते 5 चोरांनी एका बंगल्याचेर दरोडो घातिल्लो। देखून सद्या ह्या प्रकरणात पणजे पुलिशेक सद्या लीड मेळिल्ली आसा। ह्या प्रकरणात मूळचो युपीचो आनी सद्या कळंगूट वाठारांत रावपी मोहम्मद अली हाका पणजे पुलिशेन अटक केली आसा। देखून तशेंच ताका JMFC कोर्टान 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला। देखून ही बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळया। तर आता मेरेन आमच्या सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो तुमकां सांगल्यो त्याच्या व्यतिरिक्त आनीक ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। ह्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन यश आराडकर सयत हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दीस परान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात।